सफरींग आयल्यार सुसायड इज नॉट द सोल्युशन. आनी हांव सांगता, आज आमी उलयना जाल्यार तो विशय फाल्यां आमी रडटले. हांव मोग दिना देखून खंय सोदतात ड्रग्स, ड्रिंक्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पर्नोग्राफी. तुमी आतां वेळ दिना जाल्यार तुमचीं भुरगीं तुमकां मागीर वेळ दिना. मागीर रडनाकात. प्लेट दिवन दिवचें तांचे, आयदनां वस्तूर दिवन दिवचें. काजार जाल्यार परत तुमी वेतात गे तें दिवंक वेतात गे. टीच देम टू बी टफ टू फेस चॅलेंजेस ऑफ लायफ. सरेंडर. तुमच्या जिणयेन कश्ट येता आसतना जिविताच्या पर्सांत जेजूची फोटो दवरा. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, ओएसीस 2024 ह्या रेतिरेच्या संभ्रमांत आमी आसां. संभ्रमांत आमी आसां म्हळें हांवें. आनी आमचें ध्येय वाक्य हांगा फाटल्यान बॅकड्रॉपाचेर आमकां दिसता. साक्रामेंताचे कृपेन बरवशाचे वाटेन आमी सरया सोम्या संगी शेवटाक. आमच्या कार्मेलीत पाद्र्याबांनी हें टायटल ओएसीस म्हणलें बरें टायटल विंसलां. ह्या सगळ्या रेतिरेचो सारांश ह्या एका शब्दांत आसा. तुमी डिक्शनरी काडल्यार ओएसीस म्हळ्यार कितें म्हूण सोदल्यार तातूंत अर्थ कितें म्हळ्यार मरुभुमींत उदक आनी जीव आसची सुवात. अ प्लेस इन द डेजर्ट वेर देर इज वॉटर अँड लायफ. संवसारी जिवितांत थोडे फावटी मरुभुमीचो अनुभव जाता. डेजर्ट एक्सपिरियन्स म्हणटा आमी. सक्कड आसूनय आमकां रितेंपण भोगता, एम्प्टीनेस, एकसूरपण भोगता, कंगाल जाता, चंचल जाता, अथम्याची, मतीची, काळजाची आध्यात्मीक ताण बागोवंक आशेता, पेकवणी जोडूंक, हिलींग म्हणटा आमी आशेता, आनी सडवणदाराच्या झरींतलें संतोशान उदक काण तें पियोवंक आमी आशेता. देखून आमी हांगा आसा. ओएसीस म्हळ्यार अर्थ तोच. आनी ह्याच डेजर्ट एक्सपिरियन्स आनी ओएसीस एक्सपिरियन्साक पुरक जावन एक ल्हान घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. मॅक्स लुकार्डो म्हणलो बरयणार एका बुकांत नो वंडर दे कॉल हिम द सेवियर म्हणल्या बुकांत हें घडीत बरयता. नीज घडीत हें आमच्या जिविताक लक्ती करया. ब्रेझिलाच्या एका हळ्ळेंत एक कुटाम ल्हानशें. मरिया आवय, क्रिस्तीन वा क्रिस्तिना 15 वर्साचें, 10व्या क्लासांत शिकचें, तिची धूव दोगांचनी. तांचें घर उबार गुड्यार, सादारण कार्मेल गुड्यार आसल्या बरीच. आनी ह्या गुड्यांत हांव तांकां शहर दिसता. आमकां हांगा तावन राती मंगळुरा कडेन पळयल्यार बांदपान दिसतात, वीज दिवे दिसतात, संगीत दिसता, मनोरंजन दिसता. ह्या क्रिस्तिना केदाळय घरांत हांव पळयतना शहराक येयिल्लें तेन्तेसांव टेम्पटेशन जाता. उबार थंयसर शहरांत उबार बांदपांत, संगीत आयकता, फायर वर्क्स पळोवंक मेळटात, मनोरंजन आसा. देखून तें आवयल्याक म्हणटा, माय मम्मी आमी हें विकून थंयसर या न्ही, शहराक या न्ही, थंयचें लायफ कितलें बरें दिसता पळय. पूण आवयन म्हणचें, पुता परजळचें सक्कड भांगार न्हय, थंयचें लायफ जिवीत तूं नेणाय. आमी हांगासर सादें घर, आमचें सादें जेवण आनी मांद्रेर म्हणल्यार बरी न्हिदोन समाधानान जियेवया पुता. 4-5 हप्ते जाले. एक दीस सकाळीं उठतना क्रिस्तीन ना. आनी सोदता खंय सोदल्यार परिसरांत क्रिस्तीन दिसना. आतां ह्या आवय कळटा भविश्य हें क्रिस्तीन त्या शहरा कुशीनच धांवलां. शहराक वचून कालें करतलें, 10व्या क्लासाचें शिकचें भुरगें खंय काम करतलें. आवय कळटा खंय वचोंक पुरो हें भुरगें म्हणून एक बॅग काडून घेता, बॅगान तिचें वस्तूर पॅक करता, धांवता बस स्टँडा लागीं. बस स्टँडा लागीं वचून एका फोटो स्टुडियो वचून तिचे फोटो काडटा आनी सबार कॉपीज करता त्या फोटोची. आनी खाण घेवन रियो द जेनेरो ह्या कुशीन बसार पयन करता. आनी थंय पावलेंच खंय वेता गो थंय वचून हॉटेल, बार, नायट क्लब, प्रॉस्टिट्यूट, वेश्यांच्या घरा वचून सोदून वेता. आनी विचारता, म्हज्या धुवेक तुमी पळयलां गे? सक्कडी म्हणटा, तुजी धूव आमकां कोण म्हणलें गोत्तू ना. आनी ती कितें करता, तिचे फोटो काडटा. त्या फोटो फाटल्यान कितेंय लिखता, बरयता.
आनी थंयसर टेप मारन आरशार गी बागलार गी नोटीस बोर्डार गी जर्नलार गी ती चिटकायता आनी सोदून सोदून म्हणल्यार बरी एक हप्तो सोदून निरासपणान पाटी येता. आनी 3-4 हप्त्या उपरांत हे क्रिस्तिना एका हॉटेलाच्या माळयेंत येतावन देंवन ते आसा. ताच्या दोळ्यांत निराशा, काळजांत दूख जळकता, तोंडार हांसो ना, डिप्रेस जालां, कंगाल जालां, होपलेस, बरवसोनांतलेलें मुखामळ हें घेवन सकयल येता आसतना पयस एक पिक्चर दिसता, फोटो दिसता. आनी लागीं वचून पळयतना इल्लें फेमिलियर दिसता आनी वचून पळयतना ती फोटो आसली तिच्याच क्रिस्तिनाच्या आवयची मारियाची. ती फोटो काडटा आनी काडून अशें फाटल्यान कितें बरयलां तें पळयत आसतना हे शब्द थंयसर बरयले, माय डियर डॉटर क्रिस्तिना, whatever you have done, whatever you have become, it doesn't matter. Please come back home. म्हज्या दुवे क्रिस्तिना, तुवें कितें केलां जाल्यारय परवाना, तूं कितें जालां जाल्यारय परवाना, दयाकन पाटी ये पुता. कुडीची विश्वांची तान बागोवंक गेल्लें क्रिस्तीन आध्यात्मीक तान बागोवंक आनी तें संतोश जोडूंक पाटींक घरा येता. ओएसिस 2024 आमकां ह्या रेतिरेक आयल्या म्हाका आनी तुका देव त्या आवय बरी म्हणटा, मारिया बरी म्हणटा, वॉट एवर यू हॅव डन, वॉट एवर यू हॅव बिकम, इट डजंट मॅटर, प्लीज कम बॅक होम. म्हज्या पुता, म्हजे दुवे, तुवें कितें केलां जाल्यारय परवाना, तूं कितें जालां जाल्यारय परवाना, दयाकन पाटी ये. हांव ह्या रेतिरेक कित्याक आयलां हें बारीक बरें जालें मू. 2 दीस जावंक गेले रेतिरेच्या पाद्र्या बातां सवाल विचारता म्हणून पुरो. वाय हॅव आय कम हियर? असर हें पळोवंक आयलां गी, सेन्सेशनल घडीत पळोवंक आयलां गी, वा क्रिस्तिना बरी त्या मरुभुमी अनुभवांतावन ओएसिसाच्या अनुभवाक सोम्याच्या झरींतलें उदक पिवून तान बागोवंक हांव आयलां गी, जिविताचे यू टर्न घेवंक आयलां गी. हें सिरियस क्वेश्चन आमी विचारूंक जाय. थोड्या फावटी आमी जना मरुळा जात्रे मरुळा म्हणल्यार बरी येवचें आसता. नो नो नो, तुका एक पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टीव आनी पर्पज आसा हांगा आयल्याक. त्या मरुभुमी हांव चिंता सकट आमकां डेजर्ट एक्सपिरियन्स जाता, म्हाका जाला, हांव वयल्या वेळार तुमकां सांगता. ह्या मरुभुमी अनुभवांतलें सोम्याच्या ओएसिस वा झरींतलें उदक पिवंक साक्रामेंता द्वारे आमी हांगासर आसा. आयचे पयलें वाचपाक तुमकां आपोवन व्हरता. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेमसो जालो, देखून आमी काळोखांतल्या कामाक फाट करया, उजवाडाचें झुजाकाबाच्या नेश्या. आनी इंच उतरां सांत आगोस्तिनाच्या जिवितांत यू टर्न हाडूंक कारण जातात. सांत आगोस्तीन पयलें सांतनांतलो कुडीच्या कुशलकायेक लागून त्या कुशलकायेन बुडोवन गेलो. अकरेक एक दीस येता, सक्कट ताका शुन्य दिसता, रितेन दिसता, पोकोळ दिसता, ताका एक डेजर्ट एक्सपिरियन्स जाता आनी तो यू टर्न करून म्हणटा, देवा, गॉड, यू हॅव क्रिएटेड अस फॉर यू अँड आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन दी. देवा, आमकां तुजे खातीर तुवें रचलाय, तुजे ते विशय घेतले करीत आमकां विशय ना. टू लेट हॅव आय लव्ड दी ओ गॉड. देवा, तुजो मोग करतना मस्त वेळ जालो. हांव तुमकां सवाल विचारता आनी म्हाका विचारता, डू आय फील दॅट एम्प्टीनेस? डू आय फील दॅट वॅक्यूम, लोनलीनेस, स्पिरिच्युअल हंगर अँड थर्स्ट, स्ट्रेस, वत्तड, शिकपाचो वत्तड, कामाचो वत्तड, काजारे जिविताचो वत्तड, सोशल मिडियाचो वत्तड? आयचो वांजेल सांगता, आर यू टायर्ड? तुका शुन्य भोगता? कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशीन येया आनी हांव तुमकां विशय दितां. देखून सोमी म्हणटा, साक्रामेंताच्या कुरपेन सोम्या संगी चलया, निरासपणांतावन बरवशाक, काळोखांतावन उजवाडाक, रुदानांतावन गायनाक, पिडेतावन भलायकेक, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी, बरवशाक कुशीन आमी या. आज म्हाका नियाळाक एक गंभीर विशय दिला. हांव हे दोन म्हणसर उलयल्लें ह्या विशयाक पूरक जावन, कॉम्प्लिमेंटरी वा कॉम्प्लिमेंट जावन. आमकां दिल्लो विशय गरजेचो, गंभीर विशय, पूण आमी उलोवंक नरगोंस आनी लजेचो विशय. आमचें तें एक स्टिग्मा आसा, आमकां कोण्णा की उलोवंक नाका. आनी हांव सांगतां, आज आमी उलयना जाल्यार तो विशय फाल्यां आमी रडटले. हांव देखून म्हाका माफ करा, हांव थोडे संगती हे शर्मा वेळार सांगचे की म्हण तुमी सांगूंक पुरो. देखून पयलें तुमची माफ मागता.
मानसीक भलायकी वा मेंटल हेल्थ, डिस्पेर, डिप्रेशन, सुसायड ह्या बंदड्यांतले कशें भायर येवचें. बरोवसो संवाद, संपर्क आनी साक्रामेंत ह्या अनवरांतले आमकां भायर हाडूंक शकता. देखून म्हजो थीम आसा फ्रॉम सॉरो टू सॉंग and from anxiety, depression and suicide to hope and life. For 10th October आमी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आचरण केलो. हांव एक मेडिकल कॉलेजींत आसतले वरवीं थोडे संगती सांगूंक शकता. ऑथॉरिटी न्ही म्हजी, डाक्टर न्ही हांव, पूण थोडे गंभीर संगती तुमच्या गमनाक हाडटा. त्या दिसा जायतीं प्रोग्रामां जालीं, अवेरनेस जालें मेंटल हेल्थ. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगता आनी थोड्याच तेंपान इंडिया सगळ्या संवसाराचें सुसायड कॅपिटल जातलें. येदोळ म्हजो डायबिटीज कॅपिटल जालां, कॅन्सर कॅपिटल जालां. इंडिया वील बी वर्ल्ड कॅपिटल फॉर सुसायड. आनी विशेश तरान एमंग दी यूथ, स्टुडंट सुसायड्स हॅव इनक्रीज 64% फॉर द लास्ट 1 decade. आनी डिप्रेशनाचें हें स्टॅटिस्टिक्स लेटेस्ट न्ही, 56 million युवर्स डिप्रेशनान कसतात. पूण आमकां कोणाकी सांगूंक नाका. कोणेंय सांगलां 17th century is an age of enlightenment, ज्ञानोदया. 18th century is an age of reasoning, razaun. 19th century is an age of progress. And 20th and 21st century in which you and I live is an age of depression and mental patience. म्हाका दूर सांगात आमी पिश्यांच्या संवसारांत आसांव गे म्हूण, युगांत आसांव गे म्हूण. आमच्या भारतांत मानसीक भलायके विशयान उलोवंकूच नाका, कित्याक ताका एक स्टिग्मा आसा. कोणी एकलो कावन्सिलाक गेल्यार ताका पिशें लागलां म्हणटो सामाना आमी ओलायता, बोट जगता. सायकॅट्रिस्टाचे वयचें म्हळ्यार ताका पिशें लागलां म्हण तूं ओलावचें. म्हाका उडास हांव हायस्कुलाचो भुरगो आसतना आमच्या घरा लागींच बस रावलेंस देवले दोग तरणाटे झगडून पडटात. मागीर कारण कळ्ळें की तें समजालें म्हाका. तांणी उलयतना एकल्यान ताका म्हळें की नेनान कंकनाडी लेतोन पळय म्हणलें, इतलेंच म्हणलें ताणें. ताका लढाय तांची. कंकनाडी म्हळ्यार एका तेंपार सायकॅट्री वा मेंटल पेशंट्स म्हूण मात्र आसलें. आज कंकनाडी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हें तुमच्या गमनाक. पूण सायकॅट्री डिपार्टमेंट इज वन ऑफ दी ओल्डेस्ट इन मँगलोर, रादर इन सावथ इंडिया म्हूण दिसता म्हाका. करेक्ट मी इफ आय एम मिस्टेकन. आमी दाक्तरा लागीं वेतना कशें वेता? लिपोवन वेता, काळोखाक वेता, मास्क घालून वेता, गुटान वेता. मोगाच्यान आतां वेळ आयला उक्त्यान उलोवचो, चिकित्सा दिवचो, कुटुंबान धैर्य दिवचो, जागृती हाडचो. हे अर्जंट अँड सिरियस मॅटर. हांव तुमकां थोडे केसीस सांगता, जस्ट वयल्या मार सांगता. तुमी पेपर वाचतात, TV पळयतात. आयका, थोडे संगती सांगता. मोबायल वापर नाका म्हूण सांगिल्ल्याक शीक म्हणल्याक 7व्या क्लासीचे चलयेन जीवघात केलो. PUBG खेळून मंगळुरांतलो एडिक्ट जावन 2nd PUC भुरगो जीवघात करता. कोणाक म्हूण रेफर करनाकात. परिक्षेंत रँक मेळोंक ना म्हणून पेरंट्साचे एक्सपेक्टेशन मस्त आसलें म्हणून भियान ते जीवघात करता. बॉयफ्रेंड चीट केलें म्हणून, ब्रेकअप जालें म्हणून 8th स्टँडर्ड भुरगें जीवघात करता. हांव घडण सांगना तुमकां, एक काय म्हणटा एम्बिग्युअसली तुमकां सांगते आसा. 8th स्टँडर्ड 10व्या क्लासीचो भुरगो ड्रग एडिक्ट जावन जीवघात करता. 8th स्टँडर्ड बॉय पोर्नोग्राफी एडिक्ट जाता, अश्लील पिंतुराक. बँगलोरच्या एका हायस्कुलांत तांच्या टॉयलेटांत बाथरुमांत कॉन्डम्स मेळटात. मंगळूर शहरांतले 2nd PUC भुरगे अन्य धर्माच्या चेड्या संगता धांवता. आनी तुमी आसूंक पुरो, देखूनच आयल्या वार 7th स्टँडर्डांत रिमोट प्रिपरेशन फॉर फॅमिली लायफ सुरू केलां. आनी काही 2nd स्टँडर्डांत सुरू करचें पडटा कोण ना, बिकॉज वी आर लिव्हिंग इन दॅट वर्ल्ड. 2nd स्टँडर्ड भुरगो एकलो त्या क्लासाच्या चलयेक मुस्ताके भितर तिळटा, पीपिंग टॉम. आय सेड second class म्हळ्यार 2nd स्टँडर्ड. हांव घडण तुमकां सांगना, आय एम स्पिकींग द रियालिटी फ्रेंड्स. तुमकां 1-2 केसीस दिता. एलेक्स अँड सोशल मिडिया एडिक्शन. 22-year-old कॉलेज यंग मॅन. हायस्कुलांत ताका सोशल मिडियाचो गुलाम जाता, एडिक्ट. इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, इश्टांचो संपर्क आनी कनेक्टिविटी. सवकास तो चड वेळ करशिता, एडिक्ट जाता, राती न्हिदाना, भायर वचना, समाजांत मेळना, शिकपाचेर परिणाम जाता. ही बिकम्स अ लोनर, ऑनलायनर, उलयना, जेविना. आनी टायमली इंटरवेन्शन बाय द पेरंट्स ह्या भुरग्याक वाचोवंक शकता. आनी एक केस सांगता. अनिता, जर्नी विथ एंग्जायटी अँड डिप्रेशन. 28-year-old सॉफ्टवेअर इंजिनियर काम करता तें, पूण ताच्या आवयक कॅन्सराची पिडा.
ताका लायफ मॅनेज करूंक जायना, पर्सनल लायफ, प्रोफेशनल लायफ, फॅमिली लायफ. आनी स्ट्रेस, एंग्जायटी आनी होपलेसनेस, बूक ना, न्हीद ना, कितेंय ताच्या फ्रेंड्सांनी, कोलिगांनी ताका इंटरव्यून केल्ल्या वरवीं तें वाचता. हांवें जस्ट 2-3 केसीस तुमकां सांगले. तर म्हाका सुमी हांगा मस्त यूथ दिसतात, म्हाका युवा जण दिसतात. आय सल्यूट यू ऑल. ह्या रजेच्या दिसांनी तुमी इतल्या व्हडल्या संख्यान खंय बसल्यात, खंय रुखां म्हळ्यात, आंब्या रुखां म्हळ्यात, थोडे म्हाका दिसूंक ते दिसनात, पूण तुमी स्क्रिनार म्हाका पळयत आसात. वाय अमंग द यूथ, व्हडा मदें आसा तें मागीर येता. वाय अमंग द टीनेजर्स, फॅमिली एनवायरमेंट फर्स्ट. थंयसर एकामेका वेळ ना, कम्युनिकेशन ना, मागणें ना, तिदवणी ना. उडास दवरा. आदल्या फावटी हांगाच हांवें मीस पेटयतना एक एक्सरसायज दिल्ली. तुमकां एक एक्सरसायज दिता. तुमी एक हात, एक बोट उबारतात गी, हें बोट उबारतात गी, अशें उबारा गी, उबारा पळय, अशें सकयल, ओके, अशें सकयल हाडा गी, सकयल हाडा गी, तुमच्या काडकेर दवरा गे, काडकेर दवरा. आतां तुमची काडकी खंय आसा? इन हें काडकी तुमी हांगा घाल्या दवरलें. यू डीड वॉट आय डीड, नॉट वॉट आय सेड. युअर चिल्ड्रन वील बी डुईंग द सेम थिंग वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से. जस्ट सिंपल तुमकां हांवें एक्सरसायज दिली. आनी तुमी वेळ दिनात देखून ही भुरगीं मोग दिनात देखून खंय सोदतात? ड्रग्स, ड्रिंक्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पर्नोग्राफी. पेरंट्स, तुमी आतां वेळ दिना जाल्यार तुमची भुरगीं तुमकां मागीर वेळ दिना, मागीर नाकात. सेकंड, मार्गदर्शन ना. देखून इश्टाची मार्गदर्शन, सोशल मिडियाचें मार्गदर्शन, रॉंग इन्फॉर्मेशन आनी एक्सपेरिमेंट करतात. हांव आयकतां न्यूरो मार्केटींग म्हणलें आयल्या वार आनी रिसर्च करणे. तुमकां कितें पळय पसंद येचें तें पयलेंच स्टडी करून तुमकां दितात आनी तुमी बोकयते आसतात, खाण घेवन वता आसतात. तिसरें, आतांची भुरगीं डेलिकेट अँड सेन्सिटीव, ओवर प्रोटेक्टेड. पळया, तांकां टफ जावंक तुमी शिकोवंक ना. 1-2 भुरगीं आसची, चॅलेंजीस फेस करूंक वतना सलवणी आयली आनी तांचें सेकंड ऑप्शन खंयचें गुत्ताय? सलवणी आयल्यार फर्स्ट ऑप्शन विक्ट्री, सलवणी आयल्या कुडले सेकंड ऑप्शन इज सुइसायड. माय डियर यंग फ्रेंड्स, failure is not the end of the road. It is only a bend of the road. It is not the end of the road. At the end of the tunnel there is light. सुरंगाच्या केरेक उजवाड आसा. तो सुइसायड परिहार न्ही. There are plenty of other options. तिसरें, इन्स्टंट टी वा कॉफी कल्चर आमच्या मदें. डीप आनी इन्स्टंट. आमच्या युवा जाणांक आनी आमकांय, आमी आसा, पाद्र्या बी आसा, सिस्टरांय आसात, तक्षण फेमस जावंक जायचे, नांवार्थीक जावंक जायचे, ग्रेस जावंक जायचे, पॉप्युलर. देखून रील्स करतात, फोटोज घालतात, कितले लायक्स आयले गे पळयतात, कॉमेंट्स कितले गे पळयतात. ग्रेस्त जावंक आड वांटो धरतात, कूड विकतात, ड्रग्स विकतात, सायबर फ्रॉड. लास्ट वीक एकली पेरंट म्हाका कॉल करता, खंय म्हणून सांगना, दोगी दुवतीचे सायबर फ्रॉडान इनवॉल्व जावन लाखांनी रीण करून हांकां एम्बॅरेसमेंट हाडलां. कल हें परिहार घे म्हणून म्हज्या लागीं विचारत्यात, म्हाका परिहार दिवंक जावना. एडिक्शन, सोशल मिडिया एडिक्शन, ड्रग्स, पर्नोग्राफी. आतां मादक द्रव्यां अंगडींत बाटल्यो, उदकाच्यो बाटल्यो मेळ्ळ्या बरी मेळटात आनी सुलभान मेळटात. शिकपा संस्थेलांगी ह्या गूड अंगडींत मेळटात. हायस्कुलांचे भुरगे ड्रग एडिक्ट जाल्यात, चॉकलेटान, आयस्क्रिमान घालून. आनी आतां हायटेक सेलिंग आसा, डार्क वेब म्हणलें, आनी होम डिलिव्हरी आसा. तुमी म्हाका म्हणटा पाद्र्याप खंय होमवर्क करना येयला, म्हाका खंय अनुभव आसा म्हण न्ही, हांवें आयकले आनी पळयलें, तुमकां सांगते आसा. पियर प्रेशर, सांगात त्याचे वत्तड. हें पळय आयका तुमी. एकलो चलो 10th स्टँडर्डांत आसा, ताजे फ्रेंड्स पुरो विचारता, तुका गर्लफ्रेंड आसा रे? तो ना म्हणटा. ते तमाशे करता ताका, यू आर ए गे, यू आर एबनॉर्मल. तें पळयलें ताका मस्त इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाता. हे पियर प्रेशर. वा चली एक मस्त बॉयफ्रेंड आसचें म्हळ्यार प्रायड. तुका कितले आसात? द मोर यू हॅव द बेटर यू आर. कितल्या जाणां लागीं तुवें लैंगीक संपर्क केलाय, द मोर यू हॅव द बेटर यू आर. दिस इज द पियर प्रेशर. बावटाच्या संगतींत आसक्त ना. राजांव फेथ म्हणलें हांव पळय, बावट म्हणलें तें 60 वयल्यांक, हांव 60 जालो पोर, 60 वयल्यांक मात तरणाटे चिंतात, इट इज नॉट सायंटिफीक. इज फेथ सायंटिफीक प्रूव करूंक जाताय. रिजन इज स्ट्रॉंग. देखून कितें करतात, तांचें रिजन इतलें स्ट्रॉंग जाय देखून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, चॅटबॉट, चॅट GPT, अलेक्सा म्हाका हें च्या हाडणें, च्या हाडणें अलेक्सा. आतां रोबोट्स आसात, रोबोटीक दाक्तेरात, रोबोटीक टिचरात, रोबोटीक पाद्र्या बी आयल्यात. आनी तुमी रोबोटीक पाद्र्या बोले की कुमसारा येतात कोण ना. तो कांय जोर करना न्ही. उडोल पाद्र्या पळय जोर सांगतलो पळय, जोर करना न्ही. रोबोटीक. हांव तुमकां घडीच सांगता, आतां युथांचे टेंडन्सी घाले म्हळ्यार आय कॅन मॅनेज माय लायफ.
आय डोंट नीड गॉड, एथेइझम, आय एम द बॉस ऑफ माय लायफ, इगो. हांव तुमकां एक घडी सांगता, तुमी आयकलां कोण ना, कॅरिझमॅटीक रिट्रीट मस्तपडी आयकोनशे. जॉन न्यूटन म्हणलो 10 वर्सां आसतना ताची आवय सरता. ताजो बापूय एका तारुवार कॅप्टन, आनी ह्या भुरग्याक घरा सोडल्यार कोणी ना म्हूण बापूय ताच्या संगता तारुवार आपोवन व्हरता. ओ पूत बापायन स्टियरींग करचें, ऑपरेट करचें पुरो शिकता. 17 वर्सां प्रायर बापाय लागीं झगडटा. म्हजी व्हडली माय सांगताली, मिशे बन्नागा देश तो जुजी म्हूण, एरुकुता अडगना मरकता अडगना म्हूण म्हाका सांगणी भारी ग्रेस्त. ओके कितें करता, 17 वर्सां प्रायर ताच्या बापायक लढाय करून भायर वेता. देव ना, देव ना, मागणें ना. ताका एक काम मेळटा, एक कॅप्टन जावन. खंयचें कॅप्टन गो तो? आफ्रिकांतावन अमेरिकाक गुलामांक सागसूचे शीप ताजो कॅप्टन जाता. हें बिझनेस जावनूच आसा. आनी एक फावटी ताचें तारू कठीण वादळाक सांपडटा, कठीण वादळ. आनी बुडता म्हूण जाल्ल्या उपरांत हो जॉन न्यूटन पयल्या फावटी कांय 7 वर्सां उपरांत दिमेर पडटा आनी मागणें करता, देवा म्हाका एक फावटी राख तूं, आनी म्हाका तूं राखशी जाल्यार गुलामांक सागसूचें बिझनेस हांव बंद करता, तुजो सासणाक गुलाम जाता म्हणटा. दिमेर पडोन मागता. आफ्टर सो मेनी इयर्स वारें रावता. आज तुमी पळय इतले जाण भावार्थान प्रकाश ब्रदर प्रकाश लागीं उलोवन आसलो, आमच्या क्रिस्तवांचो कोंकणी उलोवच्या लोकांचो भावार्थ वंडरफूल म्हणलो म्हाका. आनी तांचे चॅनलां पळय, ताका 50,000 प्लस कोंकणी उलोवचे, इंग्लिशाक 30-35,000 मात घे. दॅट इज आवर फेथ. वो मागणें करता आनी म्हणटा, देवा म्हाका राख. शांत जालो वादळ. ताचें तारू पलतोडी पावलें, देंवलो, काम सोडलें, सेमिनरी गेलो. आनी सेमिनरी जावन वर्द मेळ्ळी. वर्द मेळ्ळ्या उपरांत तो ओल्नी म्हणल्या लागीं विगार जालो, नावाडीक रेतीर प्रसंगदार जालो. आनी ताणें बरयलें एक कंतार आसा, अमेझींग ग्रेस हाऊ स्वीट द सावंड दॅट सेव्ड अ रेच लायक मी. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Even जाणो, trust in God. Amazing grace. देवाची विशेष कृपा येता, ती कृपा काम करूंक सोडा. आतां आमी सक्कडी एक मोल मापणी करया. युवा जाणां क्रिस्तिना बरी, आगुस्तिना बरी, जॉन न्यूटना बरी. कित्याक तें वॅक्यूम भोगता, एम्प्टीनेस भोगता, तान भोगता, डेजर्ट एक्सपिरियन्स भोगता. हांव थोडें तुमकां कारण दितां. आमी कितें करया म्हणल्यार, पेरंट्स गिव देम मॉरल सपोर्ट आनी इमोशनल सपोर्ट. ऑब्जर्व करा तुमच्या भुरग्यांक. तो उलयना, भायर येना, कुडा भितर बसता, न्हिदाना, शिकपांत परफॉर्मन्स ना. वेळार तिदवी आनी तांकां वेळ दिया. फर्स्ट तांकां प्रोफेशनल हेल्प दिया. आनी मुखार कावन्सिलर लागीं वेचें, सायकॅट्रिस्ट वेचें स्टिग्मा न्हय. आमी चिकित्सा वेळार दिल्यार मातसाद. तुमकां स्पिरिच्युअल ट्रिटमेंट जाय जाल्यार पाद्र्याबा लागीं व्हरून वचा. हांगा कार्मेलीत पाद्र्याबाद, खंयच्याय पाद्र्याबा लागीं. पूण तुमकां मेडिकल ट्रिटमेंट जाय जाल्यार प्रोफेशनल दाक्तेरा लागीं वा कावन्सिलरा लागीं वचा. वेळार ट्रिटमेंट केल्यार मात्र ताका परिहार मेळटा. अवेरनेस 3 A's उडास दवरया. अवेरनेस, एनालिसीस, एक्शन. काल हांव आमच्या अनुग्रह गवळी केंद्रांत आसलो. एड्युकेर आमच्या DSCचें उद्घाटन जाता आसतना ग्रायनल म्हळ्यार एका तरणाट्यान पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक एक बरो टॉक दिलो. हें सायबर फ्रॉड, सायबर चिटींग हाचे विशयान हांव भुरग्यां विशयांत उलयतलो, युवजनां विशयांत. मलगाड्यांक टेन्शन ना म्हूण गे आसा, कोणी सांगनात. हांव थोडे केसीस तुमकां सांगता पळय. मलगाडी प्रायज जाल्या उपरांत घरांत हें वोजें जाता. थोडे फावटी इनसेक्युरिटी, पिडा येता, डिपेंडन्स, तरातरांचें डिजॉर्डर तुमकां सांगता. एक सॅडिझम म्हूण, सॅडिझम यंग कपल्स. थोडे फावटी आमकां काजार जातना कळना. आतां पळय लंबताय आयकल्याक म्हळ्यार टू फायंड आवट कोर्टशीप. थोडे दादले वा स्त्रियो सॅडिझम म्हळ्यार ताच्या स्त्रियेक चित्रहिंसा दिवची. सिगरेटचे बड्स, असली वा लैंगिकते वेळार चित्रहिंसा दिवची. आनी एक नर्सिसिझम शब्द बाडी कश्टा, सेल्फ लव, दादल्यान वा स्त्रियान ताजो तुमो करचो. आनी एक बॉसिंग ओवर म्हणटा, बुलडोजींग. म्हाका उडास येता, एकलो दादलो आसलो खंय सांजेर काम हातून आयल्या उपरांत रागत ताका टेम्परत BP चड कोण ना. कापी केल्या गी करनातल्यार अशेंच म्हणटा हाणें. उनुदा केल्या गी करनातल्यार. ह्या बायलेक पुरो जालें 2-3 वर्सां. देखून एका सिस्टरा लागीं गेले, कावन्सिलर लागीं. सिस्टर म्हळें आज सांजेर येवन ही सारीच जाल्यार करनातल्यार म्हळ्यार
कर्णांतल्या कालें करताय म्हणून, तितलेंच, कर्णांतल्या कालें करताय म्हणून. आयलो वो, आयलो उणून दाखयलाय मू कर्णांतल्यार, कर्णांतल्या कालें करताय म्हणली. शेळें उदक आतां म्हणलो. आतां घरा वचून सांगा नाका आतां, हांवें सांगलें म्हणून, हें एक्सेप्शन. आनी पुटी एका एमसीन काजाराच्या प्रोग्रामा वेळार एक अनाउन्समेंट वेळार गेम केलो. कोणाच्या पर्सांतांतल्या दादल्या मनशाची, दादल्यांची गोवाची फोटो आसा आणणे या म्हूण पुरा दवली. एकली मात बसल्या तिंत. एक ती म्हणटा गे हाका घरा दवरचें व्हडो पर्सान कोण दवरता म्हणटा गे. बॉसिंग ओवर. बायपोलर म्हळ्यार ड्युअल पर्सनालिटी. हांव तूं मस्त कश्टां, हांव तुमकां सकट सांगूंक वचना. स्किझोफ्रेनिया जालें. OCD म्हळ्यार आमचे कार्मेलीत पाद्र्यांनी, ऑर्डर ऑफ डिस्काल्स कार्मेलाइट्स न्ही, ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर. तुमी खाजार जाल्ल्यांक तुमकां हांव सल्यूट म्हणटा. तुमी दोगां दोन पर्सनालिटी वट जियेतात न्ही. थोडे फावटी काळोखान मारची उडी न्ही काजार म्हळ्यार रिस्क न्ही गे. बट स्टील यू लिव 50 years, 40 years, 25 years. आय सल्यूट यू ऑल. एक्सेप्ट द प्रॉब्लेम, एक्सेप्ट द प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम आयल्या वेळार चिकित्सा करा. आतां हांव सेमिनारिस्तांकी सांगता, ब्रदरांकी सांगता, सिस्टरांकी सांगता, तांकां स्क्रिनींग करतना पाद्र्या नात म्हूण सक्तांगे काणगे नाकात. थोडे फावटी मेंटल डिसऑर्डर आसले येवन सगळे DSS लगाड करतात, संस्थो लगाड करतात. स्क्रीन देम. हां, पीड आयली ती म्हणया तांकां हुद्दो दिनाकात, विगार जावन प्रिंसिपल जावन दिनाकात. ताची चिकित्सा करात. ताची मिस्टेक न्हय ती. ही नीड्स ट्रिटमेंट. मागीर फॅमिली प्रेशर. तुमी थोडे फावटी पेरंट्साचे एक्सपेक्टेशन आसा, फर्स्ट गाडीचे आमचें रेप्युटेशन म्हूण. थोडे फावटी दादलो आनी स्त्री तांचे अनफुलफिल्ड ड्रीम आसा पळय, सोपण आसा पळय, ती भुरग्यांनी करीचे म्हणटात. हांवें पळयलां मेडिकल, ताका मन ना. येतात 3 लाख बांदून येतात आनी हांगा 3 वर्सां 4 वर्सांचे सब्जेक्ट बाकी. प्रेशर इतलें जाता की तो स्विसायड करून मरता. जाल्यार तुमी 3 Idiots फिल्म पळयलां मू. तातूंत एकलो वायल्ड लायफ फोटोग्राफर आलो पळय, ताका मागीर पॅशन ताका समाधान खंय मेळ्ळें, इंजिनियरिंगान न्ही. देखून तुमचें तें सोंपण एकलें बांस दुवाल्यो एकल्या बापयक. देखून बापायची आशा एकले म्हणी एक सिस्टर जाता म्हूण, तूं वच गो पोता म्हणे मालगाड्याक. तें वचून काजार जालें. दुसरें तिसरें सो निमाण एकलें उरलें. तूं म्हणी वच पोता म्हणलो बापाय, तूंच वच म्हणलें खंय बापायक. थोडे अनफुलफिल्ड ड्रीम करनाकात. मागण्यांत वेळ करसिया. दिम्येर पडोवन मागोंक शिकया. खालतेपण. रतन टाटा पोर सरलो. सिंप्लिसिटी. मॅन नोन फॉर सिंप्लिसिटी. पयशे धरप बसताली. वॉज द फेस ऑफ गॉड. काकुळतीचें, देवाच्या काकुळतीचें मुखामळ. ताजे उपरांत तुमी भुरग्यांक केलें टफ जावंक शिकय न्हय. हांव पळयतां बस येता इस्कॉलाची 8th 9th स्टँडर्डाची, तांचे पेरंट्स आवय बापाय राखूनात. देवलेंत स्टुडंटाचें बॅग आवयन व्हरचें न्ही गे, ताका वोंक जायना गे भुरग्याक. तुमी प्लेट दिवन दिवचें, तांचे आयदनां वस्तूर दिवन दिवचें. काजार जाल्या उपरांत तुमी वेतात गे, तें दिवंक वेतात गे. टीच देम टू बी टफ, टू फेस चॅलेंजीस ऑफ लायफ. सरेंडर. आनी एक 5-3 मिनटां घेता. सरेंडर. हांव म्हजो अनुभव सांगता, हो सांगूंक जाय आसलो म्हाका. हांव एका हंतार म्हज्या जिणेंत कठीण कश्ट आयले. एब्युजर्स. कितें सकट म्हाका आयकूंक मेळ्ळें. चित्रहिंसा मानसीक. हांवें देवाक विचारलें, वाय गॉड मी कोल अन्याय केले देवा. हांवें देव म्हणलो सरेंडर. म्हज्या कुशे प्रमाणे खालतो जा. म्हज्या कुशे खालती मान घाल. म्हाका न्हीद पडनातली. कितल्योश्यो राती हांवें न्हीद नासतना कळ्ळी हांवें. आनी सरेंडर जाल्ल्या वेळार, खालतो जाल्ल्या वेळार, देवा तुज्या कुशे प्रमाणे जावं. म्हाका न्हीद पडली. देवान सोडूना म्हाका. हो संवसार संडीत तरी हांव तुका सांडचो ना. हें म्हजेंच कंदार. म्हाका बारी उपकारां पडलें. गॉड विल नॉट लेट यू डावन. नो. सफरींग आयल्यार सुसायड इज नॉट द सोल्युशन. निमाणें. ही एक काणी सांगून खेळ करता. एका ट्रेन कंपार्टमेंटाचें हांव तुमकां सांगतलो न्ही. एक पर्स मेळ्ळी. बिजी बंबयचे ट्रेन तुमकां गुत्तात. ते भितर वचचें म्हणना कांडलोटून भितर घालतात, कांडलोटून भायर घालतात. आं, पर्स मेळ्ळी. कोणाची म्हूण कळची. हूज पर्स इज दीस विचारलें हाणें. कोणाची पर्सी. एकलो 70 years असो म्हणलो. ती म्हजी म्हणलो. तुजी म्हणून प्रूफ घालें. तातूंत जेजूची फोटो हांव म्हणलो. तो आसलो TC. जेजूची फोटो हांव म्हण कोणेय सांगे सायबा. तुजें म्हणचें कशें. राव TC मामा, म्हजी काणी सांगता म्हणलो. म्हजी काणी. हांव 10 वर्सां आसतना म्हज्या आवय बापायन म्हाका गिफ्ट दिल्ली ती पर्स. तांची फोटो दवरली त्या पर्सांत. 15 वर्सां जातना हांव सोबीत दिसोंक लागलो आरश्यांत. म्हजी फोटो दवरली. 21 years जातना एका चलयेच्या मोगार पडलो. मस्त मोग केलो तो हांवें. त्या चलयेचो फोटो दवरलो हांवें. 28 जाता आसतना त्या चलये लागीं काजार जालो. आमची दोगांची फोटो दवरली हांवें. आनी ताचे उपरांत 30 जातना आमगे भुरगो जल्मलो. त्या म्हज्या पुताची फोटो दवरली हांवें. सदांय सांजेर बेगीन घरा येतलो म्हज्या पुता पळोवंक. आनी वर्सां 5 जातना म्हजी पतीन अंतरली. म्हजो पूत काजार जावन उबोन गेलो.
हांव एकलो उरलो एकसूर पूण म्हाका दोस्तालें एम्प्टीनेस वॅक्यूम जीव नाकात म्हूण जालो म्हाका. त्या वेळार म्हाका इश्टान म्हळें बायबल वाचलें तुवें हें वाच. हांवें वाचूंक सुरू केलें. म्हाका एकलो इश्ट मेळ्ळो हातून. ताजें उलोवणें बरें लागलें म्हाका. ताजें उलोवणें जालें कश्टांतलें न्हू वजन वयतलो म्हजे तशें या. हांवें ताची फोटो दवरली आनी तो म्हज्या जिणये सांगाती जालो. म्हज्या जिव्याक नवो जीव दिलो. देखून टीसी मामा जेजूची फोटो दवरल्या. टीसीच्या दोळ्यान ती दुकान घडली आनी नाका प्रूफ नाका म्हाका. पर्स ताका दिली आनी तोय देंवन गेलो. टीसी अंगडीन म्हणलो म्हाका एक देवाची फोटो दिया काल्याक पर्सान दवरूंक. तुमच्या जिणयेन कश्ट येता आसतना जिविताच्या पर्सांत जेजूची फोटो दवरा. आनी जेजू डेजर्ट एक्सपिरियन्स जावन ओएसिसाक तुमकां आपोवन व्हरता. जिणयेच्या दोणीरी पयणाच्या वेळारी वाऱ्या वादळारी राख म्हाका सोम्या पावय सर्गारी. साक्रामेंताचे कुरपेन बरवशाच्या वाटेन आमी चलया. एम्प्टीनेस भोगता आसतना जेजूची फोटो जिविताच्या पर्सान दवरल्यार शाबित्तायेन आमी बंदराक पावतले. हांव उबी रावया.